सरकारी शाळांसंदर्भात जे सांगला ते सरकारी प्रशासनाच्या संदर्भात ताका जबाबदार आसा. म्हळ्यार वेळार समजा शिक्षकाची नेमणूक केली ना, त्या विशयाची नेमणूक केली ना, हेडमास्टराची वेळार नेमणूक केली ना, आनीक व्हिजिटी दिवपाक जाय, भेट दिवपाक जाय, इन्स्पेक्शन करपाक जाय, तें जर केलें ना जायत न्ही जाल्यार तो सरकारी शाळांचेर निश्चितपणान परिणाम जाता. पूण अशें आसून सरकारी शाळाय करूं येता तें उल्हास भाटेकरान दाखयलां. आमचे गवळ खोलची जी सेलना आसा ताणें दाखयला. इवन खोतीगांवची आनी खोतीगांव खातीर शाळा डेबोरा जी आसा तांणी बदल ते सरकारच्या निष्क्रियते सरकारची दुर्लक्षा लागून एकेकाळी आमचे कडेन 76 प्राथमीक शाळा आशिल्ल्यो सरकारी. आज ताची संख्या देवन 67 जाली आसा. ताचें कारण अशें की सरकारी शाळांपेक्षा खाजगी शाळेक शिक्षण बरें मेळटा, थंय सवलती बरी मेळटात म्हणून सरकारी शाळेंतल्यान काडून भुरग्यांक खाजगी शाळेक घालप आनी ताका लागून सरकारी शाळा बंद पडल्यो. शिक्षणाचा विषय आता म्हणजे कोणता फक्त सरकारी सोडून उपरांत सगळ्यांनी सहभागान करून त्याचा संस्था बी आसा. पूण कितें आसा बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाच्यो गजाली आसा पळय त्यो कांय गजाली सरकारान करूंक जाय. आतां प्रायमरी स्कूल जे आसा पळय तितून पालक शिक्षक संघाचे आहा पळय न्हू तितून सहभाग चड म्हणजे गांवांतली शाळा अशी जावंक जाय आसली ती. हो एक महत्वाचो विशय. पूण म्हाका एकच गजाल सांगात, काणकोणा भितर एक वृत्ती आतां वाडपाक लागला ज्या गजालीचो खूब गैर आसा. काणकोणा भितर शिक्षणाचो विकास बरो जालो म्हणटात, पूण सद्याक पयलीं तुमी टुरिझम प्रोजेक्टाक अपोज करताले आनी कितें हें समजुपाक शकता, पॉल्युटंट इंडस्ट्री आसली ताका अपोज करताले हें समजुपाक शकता. आतां शिक्षणाच्या प्रकल्पाक तुमी काणकोणकार विरोध करपाक लागल्यात. NIT सारको प्रोजेक्ट, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी सारको जो प्रोजेक्ट येता तेन्ना तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून सांगपा सारकी परिस्थिती तयार जाल्ली आसा. आनी ताचेर एकूय राजकारणी तुमचे जे उमेदवार आसा ते उमेदवार उलोवपाक तयार ना. अशी परिस्थिती कित्या खातीर? म्हाका दिसता राजकारणी सोयी सवलती पळोवन उलयतात, आपल्याक सोयी पडटा तें अशें. कारण राजकारणी भाशा विशयाचेर उलयले ना, माध्यमाच्या संदर्भांत राजकारणी कांय उलयलें ना आनी NIT संदर्भांत कांय उलयलें ना. पूण NIT हो जो प्रकल्प आसा तो सुरवातीच्या काळांत म्हाका दिसता थोडेशे गैरसमज जाल्ल्यान ताका विरोध जालो. पूण आतां तो विशय सगळ्यांक समजला आनी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सारक्यांनी सांगलां की तो संदर्भांत आपूण थंय आसा आनी ते धांवपाची गरज आसा म्हणून. आनीक जी माश्यांक बसक जाला जी पंढरी मास्तराची निमंत्रण त्या मिटिंगेनंतर परिस्थिती बदलल्या, उमेदवार कित्याक उलयनात? नाही तेच आता सोयी सवलती पळोवन आमी जेन्ना फाटीं आमचे आदले आमदार इस्दोर फर्नांडीसा कडेन जेन्ना विशय काडलो तो म्हणटा की NIT प्रकल्प येवपा जाय, आपल्याची म्हणणी आसा NIT येवपा जाय म्हणून. पूण तूं कित्याक उलयना जर ते सांगलें आनी ते मताची गणितां करून ते ओगे आसात. आनी आतां ज्या पद्दतीन सुरवातीच्या काळांत NITक जो विरोध आशिल्लो तो आतां खुबश्या प्रमाणात निवाळा. म्हणजे लोकांची गैरसमज चड जाल्ली. म्हणजे थंयचे आमच्या लोकांक हालयतले काय कितें अजून NITक सपोर्ट केल्या मत मेळची ना ही भिरांत आसा अजुनूय न्ही. तांचो गैरसमज आसा अशें जातलें काय कारण ते मताची कित्याक जालो अशें की माशेंच्या मिटिंगे नंतर लोकां मदलो गैरसमज पयस जालो, पूण उमेदवार उबे रावले ते अजून बोंड्यारूच उरले ह्या बाबतींत. एक उमेदवार मिटिंगेकय आयलो ना ताणें अजून पर्यंत तो इश्यूय समजून घेतले ना. आनी अशी उमेदवारांक निवडून दिवन फाल्यां काणकोणचो शिक्षणीक विकास आमी आमचें जें शिक्षण आसा तें मॅन मेकिंग शिक्षण ना. स्वता विचार करपाचे कापुसाक अजून आमी तुमी तयार जायना. तो पोलिशन सांगता म्हणटरी हांव सारकें 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 स्वता विचार करून जजमेंट घेवपाचें डिसिजन घेवपाचें अजून आमी मनीस तयार जायनात. आनी सपोज आमी मॅन मेकिंग समज एज्युकेशन दिवपाक लागले, उदकाचो प्रॉब्लेम म्हूण, गार्बेजचो प्रॉब्लेम म्हूण जे प्रॉब्लेम तयार जातात शिक्षणीक विकासाच्या दृश्टींतल्यान मुखार काणकोण सारकी जर मुखार वतले वा केप्यांक तुमकां आनी वयर दर्जो वयर काडपाचो आसा जाल्यार त्या गजाली खातीर जे विजन जाय असो विजन आशिल्लो एकूय उमेदवार सद्याक दिसना. कारण तो एकटोय उलोवपाक पसून तशी जर पळयलें जायत न्ही आमची रमेश तवडकर जो आमदार आसा ताणें खूब मोठी मोख दवरून आदर्श ग्रामाची थंय स्थापन केल्ली आसा. करेक्ट, आदर्श ग्रामाची हांव मान्य करता. पूण हांगा नवे प्रोजेक्ट जेन्ना येतात, नॅशनल प्रोजेक्ट जेन्ना येतात तेन्ना हे जे उमेदवार उलयनात ताचे बाबतींत कितें म्हणपाचें की उमेदवार अशिक्षीत आहा, उमेदवार अज्ञानी आसात, उमेदवार ज्ञानार आसात आनी हे उमेदवार काणकोणचो विकास मुखार व्हरतले अशें तुमकां दिसता? न्ही. आनी खंयचो प्रकल्प आसूं बरो आसूं वायट आसूं जाय रिएक्ट जावपा जाय राजकारण्यांनी वा आमदारांनी कितली मायनस जातली कितली प्लस जातली गांवची पडली पाड परजे पडली पाड कितली मायनस जातली कितली प्लस जातली कितलो फायदो जातलो पळोवया आमी कशी कितें जातलें तें अजून काय वेळ गेल्लो ना. आतां उमेदवार जाहीर जातले, उमेदवारा नंतर ते कशे येतले ते पळोवचे पडटले आनी त्या गजालीचेर विचार करचो पडटलो. आमी एक ल्हानसो हांगा वेवसायीक विसव घेतात आनी रोखडेच परत येतात आनी ताजे नंतर फोनाच्यो लायनी तुमचे खातीर उक्त्यो जाल्ल्यो आसात. 249044 24904445 ह्या फोनाचेर तुमी फोन करात आनी आमी फोन घेतात आनी रोखड्या रोखडी ताचेर चर्चा करतात. 249044 24904445 जे नंबर तुमकां स्क्रिनाचेर दिसतात ते नंबर घेयात. आमी रोखडेच परत येतात तुमचे कडेन एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेवन. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा.
नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या काळांतल्या सत्याग्रहाच्या काळावटली महत्वाची कार्यावळ लायव्ह मतदार राजा आणि आयज आमी घेतात केपें आनी काणकोण हे 2 मतदारसंघ ह्या 2 मतदारसंघाचेर आमी चर्चा करतले फोनाच्यो लायनी तुमचे खातीर उक्त्यो जाल्ल्यो आसात तुम्ही फोन करपाक शकतात आनी सरळ आमी हांगा चर्चा करपाक शकतात खास करून समस्यांचेर आमदारांचेर आनी कोणाचेर वैयक्तीक टिका करपाची कसलीच गरज ना आनी त्यो गजाली आमी हांगा करचे ना आमकां जाय ते फक्त समस्या आनी हांगा आसा ते उमेदवार काय न्हय पूण जे सामाजीक चळवळींत वावुरपी मनीस आसात तांचे कडेन जे कितें आसा त्या संदर्भांतल्यान आमी चर्चा करतले तुम्ही फोन करपाक शकता 24904444 24904445 या दृश्टींतल्यान आमी फोन येयसर गजाल ही शिक्षणाची मुखार व्हरपाक शकतात केपेच्या दृश्टींतल्यान केपेचेर आमी कांयच उलयलें नाशिल्लें हय हांव एक मुद्दो म्हणटालो की आमी सगळें उलयलें हायर NIT सगळें हायर म्हजो मुद्दो आसा आमी जे स्कूल जे सुरू केला प्रिमरायज उद्देश इतलो की बेजीक एज्युकेशन जें आसा तें घटमूट जायना अजून तरी त्या बद्दल लक्ष दिल्लें ना म्हणून आमचे लोक आसा ते कुंकळी किंवा बाकी कडेन घालता काणकोण इतले पयस पडटा लोकांक पूण आमी ह्या उद्देशान सगळे भुरगे एकठांय आयल्या आनी आमी बोल्सा पत्राचें मोडून करता सद्या तरी आमी आनी हाडले 200 रुपया फी अशें करून करता ते बेजीक एज्युकेशन जें आसा आनी एक मेंटलिटी आहा ती कोंकणी धाडल्यार बरें शिक्षण मेळटलें अशें तरी आसा म्हणून मुद्दम एक पाडी आनी बारशेक सेंटर पूण खरें गांवां भितर शिक्षण चड बरें मेळना निश्चित हाजे पयलींय मेळटालें आनी आतांय मेळटा एक बदल जो जाल्लो आमी समजून घेवपाचो की पयलींच पालक आनी आतांच पालक जागृत आसा भुरग्याचो अभ्यास भुरग्याक कितें शिकयता आनी कितें बाकीची गजाल पळयता आनी म्हाका दिसता सर्व शिक्षा अभियान आयले उपरांत देशांत शाळांची स्थिती थोडी सुदारली आनी गोंयांक ती सुदारली एक फोन आयिल्लो आसा फोन आमी घेवया फोनाचो प्रश्न कितें आहा तो पळोवया हॅलो 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 हां हांव भूषण प्रभुगांवकर उलयतां लोलयासान हां भूषण सांग आतां तुमी लोकप्रतिनिधीचेर उलयताले हॅलो हां आतां तुमी लोकप्रतिनिधीचेर उलयताले आतां लोकप्रतिनिधी आमगेले दोनूय काणकोणचे ऑपोजिशन आशिल्ल्यान सरकार तांकां साथ दिना आशिल्ल्यान हॉस्पिटला सारके इश्यू पेंडिंग आसा अशें म्हाजें मत आसा ओके कित्याक इतली ती आंदोलन जाली बाकी सगळ्यांनी प्रयत्न जाले तरी आसतना सरकारान ताचो कांयच इनिशिएटीव घेतलो ना ओके 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 मुद्दो कळ्ळो सो ऑपोजिशनाक आशिल्ल्यान प्रॉब्लेम जाता तूं कितें म्हणटा की सरकार सत्ताधारी पक्षा भितर आशिल्ल्याकूच निवडून दिवचे हॅलो फोन डिस्कनेक्ट जाला पूण तागेलो मुद्दो आशिल्लो की ऑपोजिशनाची हें ताका लागून हो मुद्दो पयलीं बी आयिल्लो आनी ताका लागून हांवें थंय एक एग्जाम्पल दिल्लें की ममता बॅनर्जीची पयर पसून तांणी जे रेल्वेचे बजेट मांडलें तातूंत भितर ती परत विरोधी पक्षाक सांगता हय हय तुमचो मुद्दो घेतला हय तुमचो डिमांड घेतला सो विरोधी पक्षाचे बी डिमांड घेतात सगळ्या बजेटा भितर आनी योजना भितर विरोधी पक्ष असले की कांय करपाक जायना अशी तरेची सत्ताधारी पक्ष आसतानाच काम जातात हो सामको चुकीचो पयलीं म्हणटा ते जे आमचे लोकप्रतिनिधी आसात तांचे काम करपाची पयलीं तांची तयारी आसपा जाय एखादो इश्यू घेतलो आंदोलना सारको इश्यू घेतलेलो सुद्दां आंदोलनां बरोबर जर ताणतात खरोखर तांचे डिमांड्स कितें आसात मागणी कितें आसा शेवटी विधानसभेत झगडपाचें काम तें तांचें आसा आमचे काही आमदार जे आसा ते मौनी भुमिका घेतात कांयच उलयनात आणि तो मुद्दो सातत्यान फुडें व्हरपाक जाय एक वेळ मांडलो आतां तुमच्या तालुक्या भितर काल पर्यंत 2 आमदार आशिल्ले दोन्ही विरोधी पक्षाचे आशिल्ले आनी तांच्या हातूंत भितर जो आसा तो सत्ताधारी पक्षाचो आसा तरी तुमची जी समस्या तितल्योच तांच्याय समस्या अशें कित्याक खातीर तर मागीर where there is a will, where there is a way, there is a will. समज बिलच ना जाल्यार वे आनी खंय तयार जातली. पक्ष सत्ताधारी आसा काय विरोधी आसा वा आमदार विरोधी आसा काय सत्ताधारी काय प्रमाणात आणि एक 2 गजाली तातूंतल्यान जातात आमचो जो आमदार आसा तो जो मंत्री जातकीर तो आपल्याल्या मतदारसंघा पुरतेच पळयता तो विसरता आपूण गोंयचो मंत्री म्हणून आनी ताका लागून खुबशा जे तांणी भूषण प्रभुगांकरान सांगलें की विरोधी पक्षाचे जे आमदार आसा तांचेर अन्याय जाता ते गोंयचे मंत्री म्हणटा ते विसरतात ते आपल्याच मतदारसंघा पुरते पळयतात जो पळय सरकाराचो पळय जो पयसा काय प्रमाणात आपल्याच्या नोकरी वाटपाचे वाटतात ते मेरिट प्रमाण मेळना ठरावीक मंत्री आसा थंय वता हो फॅक्ट हो आमी हे चलत रावतले पयलीं म्हणटाले हांव विरोधी पक्षाचो मागीर म्हणटा हांव फक्त आमदार आसा मागीर म्हणटा मिनिस्टर आसा पूण फक्त मिनिस्टर ह्या खात्याचो आसा त्या खात्याचो आसा ते कारण आसूं शकना ही गजाली आसपाक शकना मुखाल्लो एक फोन आसा तो फोन घेवया हॅलो हा नाव सांगून सुरू करा तुमची उलोवणी आयकता नाव माझे प्रसाद केपेच्यान उलयता आमच्या केप्यान एक प्रोजेक्ट आशिल्लो पुलाचो तो अजून जावना लास्ट 5 years तेका फाउंडेशन स्टोन घालून दवरलो आनी आतां कितें काय म्हणल्यार खांबे काडल्या हॅलो ओके हॅलो हा ओके आयकता हय कळ्ळें आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका एक दिसता की आमच्या केप्यान एक फायर स्टेशन आसचें म्हणून ओके कळ्ळो मुद्दो कळ्ळो फायर स्टेशन अशें आनी पुलाचें बांदकाम अजून पर्यंत पूर्ण जायना दोतोरान चड सांगप पुलाचे दोतोर चड उलोवंक शकतलो रॉ फाउंडेशन 2007 इलेक्शन जावचे पयलींच घातिल्लो मार्च म्हयन्याक म्हाका याद आसा मार्च म्हयन्याक अजून
कंप्लीट जालें ना दुसरो येत पडचो आसा आतां सो म्हणजे सो उमेदवार आणि मतदार हांची मदीं जो मतांचो पूल बांदपाक जाय आसता तो मतांचो पूल जर कंप्लीट जालो जायत जाल्यार मागीर तो हो मतांचो पूल मोडत त्यांना फाउंडेशन घातले आता खांब घातले फुडर रोड घालतले म्हणजे अशी कितलीशे ते कंटिन्यू अशे तरेचे हे करतात आनी ताका लागून उगी रावतात आणि महत्वाचो मुद्दो तांणी मांडला तो फायर स्टेशनाचो Fire सामको केप्याक त्या मनान फायर स्टेशन जाय फायर- आतां बस स्टँड जंय बांदपाचो प्लॅन आसा थंय एखादी फायर स्टेशन जावपाक शक्यताय आसा अशें खंय तरी पण आयकलां. ते बेगीन जावं शक्यता खूप आसा. कित्याक खूब कडेन आतां हेगे खुंदेगे एक उज लागलो फायर स्टेशन फायर ब्रिगेड येता म्हणल्यार लासून खबर आणि जालो फायर ब्रिगेड तुमकां येता खंयच्यान कुंकळाचें येता मडगांवच्यान येता तेन्ना कुंकळच्यान ते सायडीच्यान येता. मसारगे एरिया लागत जाल्यार काणकोण नाल्यार खूब पळय, जागा. हालीं 8 दिसां पयलीं पावळ्याक उजो लागून जवळ 4 दुकान लासून गेली आमची एक फायर आशिल्ली ती आमकां कमी पडून कुंकळी सावर्डे आनी मडगांवच्यान आमकां हाडचें पडलें आणि केपें सारक्या वाठारांत खरें म्हणजे ना म्हणजे गरज सामकी फायर ब्रिगेड सामकी गरज आमकां आसून सुद्दां आमकां कमी म्हणजे पडटा बाळली अशी एरिया आसल्यार ताणी चड सोयीस्कर जातली ओके काणकोणचो मुखाल्लो एक प्रश्न आतां खंयचो तो पळोवया आमी हॅलो हा हॅलो हांव रमेश कुमार पंत उलयतां हा काणकोणान गोंयाक मोठे मोठे लोक दिले काणकोणात जेन्ना प्रश्न केन्ना उपस्थित जाता ते काणकोणकार आसा ते मडगांव पंजाब ते केन्नाच आमकां केन्ना आदारा येना आनी NIT सारको प्रश्न जेन्ना आसा तेन्ना मात हे लोक येतात रस्तो केन्ना बारीक आसा तो रोल करया रवींद्र भवन जाय तेन्ना कितें करया हॉस्पिटल केन्ना बंद सुविधा मेळना त्यो सारक्यो करया तेन्ना हे लोक येनात फक्त NIT वेळार एक लोक येतात आनी हांगा वयतात तेन्ना हो आमची फसवणूक जाता दिसपाक लागला त्या खातीर थिंग ओपन जावपाक लागला ओके 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 NIT जाल जाय येतो जाल्यार से इंटलेक्च्युअल आहा ते सिटी रावतात आनी इंटलेक्च्युअल ना ते गांवां रावतात NIT सारखे हे दृश्टिकोनात गेलो जाय तो NIT जाल जायत काणकोणचे ह्या सिटीन लोक आहा ते आमकां फायदो जातलो आमकां फायदो अशें करून जावपाक शकता. आरबीएसान मांडला तो मुद्दो ताजो खूब मुद्दो महत्वाचो तसो आसा. आसा, ताजो आणि मुद्दो तो तसो महत्वाचो आसा. मुद्दो तो फक्त NIT सारख्या प्रोजेक्टा खातीर जे पयस रावतात ते येतात आणि बाकीच्या प्रश्ना खातीर येनात हांगा महत्वाचो मुद्दो आसा तो हो की जे काणकोणा भितर वा केप्यां भितर रावन आज भायर स्थायीक जाल्ले आसा शारां भितर ते शारां भितरले लोक ह्या सगळ्या बारीक बारीक प्रश्नाचेर पसून तांणी खंय तरी एकठांय येवन तांणी काम करपाची गरज गरज आसा. आसा मागीर सर हो मुद्दो सर खूब महत्वाचो आसा नाही तो ताजो मुद्दो असो आसा की काणकोणाक जितली आंदोलन जाली रस्त्याची म्हणा हॉस्पिटलाची म्हणा उदकाची म्हणा तेन्ना हे जे आमची काणकोणचे भायले जे लोक आसात ते येनात सहकार्य करपाक येनात हेल्प करपाक येनात आणि NIT सारख्या प्रोजेक्टाक येतात अशें म्हणटा पळय न्ही न्ही, तो कळ्ळो, मुद्दो कळ्ळो. Point सांग. पॉयंट म्हाका इतलें म्हणपाक की ते सामकोच तागेलो तो चुकीचोय बी न्ही आनी हांव तो बरोबरय म्हणना पूण जे भायर जे लोक रावल्यात आमचे काणकोणचे तांची नजर काणकोणचेर आसा की आमी काणकोणा जे काही मोठमोठे शैक्षणीक प्रकल्प जे सुरू जाले माशेचो जर विचार जर केलो जाल्यार माशा जे मोठमोठे शैक्षणीक प्रकल्प जाले शाळा म्हणा हायस्कूल हायर सेकंडरी म्हणा ग्रावंड म्हणा ते भायर आशिल्ल्या लोकांनीच केले गांवां आशिल्ल्या त्या लोकांनी काय तशी त्या पद्दतीन हेल्प न्ही, केली सोयी पणजी भितर रावता आणि गांवां भितर शाळा चलयता. गांवचो विकास जायना कित्याक लागून सी आतां एक शिकिल्लो मनीस गांवांतल्यान घेता आनी शारांत रावता समज एक शिकिल्ल्या मनशान समज आमदाराक समज बाळ मारला रोखडा काम जाता पूण आमी 10 जाण बाळ मारची पडटात गांवां आशिल्ली म्हणजे गांवांतल्यान घेतात आनी शारां वचून रावतात गांवचो उदरगत काणकोणाक त्या मनान इतलो प्रश्न ना हो काणकोणाक म्हणजे जी सोयरू कामां करतात तशी शिक्षणीक मळाचेर वा बाकीच्या मळाचेर कितलीशा कडेन अशे तरेचे अपोज जाल्ले आसात थंय बी आयिल्ले आसात पूण आतां हळू हळू कमी जाल्ले आसात वेळ मेळटा वेळ दिवपाक जाय त्या